गेल्ले गॅजेट ऑफिसराक सायन मारपाक. सो तेणें कितें सांगलें एज अ चीफ ऑफिसर तो सांगता कॉन्सिलराक मेळय म्हण. सो ही सादी गोश्ट हिंगा खातीर ती गॅजेट ऑफिसराली सायन घेवपाक जाय आसली ते कॉन्सिलर कित्याक लागता. सो हे धाकटी बारीक बारीक लोकां तर हे भशेन सोतापा लागले कॉन्सिलराय सायन जायी आनी कोणेय सायन जाय जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें, लोकांनी कितें करपा मागीर. तेका लागून आयज आमी गेल्ले बाबा तूं कित्याक जाय तूं कॉन्सिलरू, कितें करपाक जाय कित्याक तेमकां डायरेक्ट तेणें सायन मारपाक मेळटा न्हू तेमकां. कसली फॉर्म ती आमगेली पायलट मरे स्कीम फॉर्म ताका कोविडाची. सो हे नथींग इज रिलेटेड टू कॉन्सिलर. ही गोवोरमेंटाली स्कीम ती प्रायवेट वचून ते मान हाडपा जाता म्हणटरी तो कॉन्सिलरांक कित्याक मत घालता. जावपाक शकना पॉलिटिक्स करता आसत. हे मागीर टोटली पॉलिटिक्स जालें ना जाल्यार गोवोरमेंट पॉलिटिक्स तर असली इनवॉल्व करता जाल्यार तेमगले कोण कॉन्सिलर आहा तेमकां फॉर्म दिवपाक जाय न्हू ती. आनी तेमकां वोट मारले तेमकां कोण घेवन यो म्हूण सांगपाक जाय. कित्याक सगळीं लोकां दिताय ते. सर तुमकां फूल नांव कितें? म्हजें नांव फ्रँकी फूल फ्रँकी ट्रावासो. मोटरसायकल असोसिएशन मास्क घाल्यो. हांव प्रेमानंद नायक मोटरसायकल रिक्षा एसोसिएशना सेक्रेटरी. काल आमगेलो एकलो मेंबर हांगा सायन मारपा आयिल्लो. ताका येवन सांगलें आपूण सायन मारना म्हणून सांगलें. ताका लागून आतां कित्याक मारना त्या खातीर हांव ताका विचारपा आयिल्लो. कितें फॉर्मां कोणी दिल्ली तुमकां? हां फॉर्मां कोणी दिल्ली? फॉर्मां आमगे सगळीं आमकां एल्टन बाबान दिल्लीं फॉर्मां. कितें तुमी एमएलए ऑफिसार जेन्ना गेले तेन्ना तुमकां फॉर्मां तेंच्यानी दिली ना? थंय एमएलए ऑफिसार तुमी गेल्ले तेन्ना तुमकां फॉर्मां तेणी दिल्ली? आमकां ना आमकां तें घरा कडेन आपयल्लें. आमकां वचपा मेळना. हांगा ऑफिसां अवेलेबल नाशिल्ली ती तेगे ऑफिसाचो न्हू आमदाराले ऑफिसार आसली? ऑफिसार म्हाका खबर ना. जेन्ना स्किमीचे फॉर्म जे येता ते घरा कडेन वचप हाडप कितपत हांव योग्य? पळय सोशल वेलफेरा पणजी वचून आयलो फॉर्मा लागून. कितें म्हाका थंय फॉर्म मेळना. हांगा मडगांव वचून आयलो. मडगांव सोशल वेलफेरा म्हाका फॉर्म मेळना. कितें ते सोशल वेलफेरान सांगलें म्हाका फॉर्म काबार म्हणून. एल्टनान फॉर्म दिलो मग तुमगे सायन मारपाक खंय तरी हें केला? कितें तें आमकां खबर ना न्हू. म्हाका तो म्हाका कांय ना. म्हाका म्हाज्या मेंबरा परत धाडलो म्हणून हांव हांगा आयलां. कित्याक हें केलां तें विचारपा खातीर येयलो. पूण आज ताणें हें केलें मारलें तें कित्याक मारना तें म्हाका खबर ना. पूण ताणें कारण सांगलें कित्याक मारना तें. तें ना न्ही. आज मारली म्हणटकीर इशू करपाक येतना न्ही. तो मारना म्हणलें जाल्यार हांव विचारपा आसलो. आतां तूं मारलो म्हणटकीर मारता म्हणटा न्हू. मारली मारून हाडलें. सायन मारली. आतां हे तुमी कितलीं जाण आसा रिक्षा आनी हे मोटरसायकल टोटल कितली ह्यांची ती? 20-25 आनी आतां सगळ्यांचेर मारून दिली सायन? सगळ्यांचेर मारले. स्किमीचो बेनिफीट कितें आसलो तुमकां ते? बेनिफीट 5,000 बेनिफीट कोवीड फंडा रिलीफ. तर सायन्स येवन आमकां सांगलें की काल आपूण मातसो बिजी आशिल्लो आनी ताका लागून आपल्याक मेळपाक मेळना. आनी आज ताणें सांगलें तुमी कितले मेंबर आसा तांकां सगळ्यांक धाडात आनी सगळ्यांचे सायन मारता म्हणून आपूण नो प्रॉब्लम. आनी इवन काल आपल्याक मारपाक मेळना म्हणून आपूण दिलगीर आसा अशें म्हणून सांगलें. तुमचें नांव कितें? मेनू शंभू नायक. तुमी एसोसिएशना बी किंवा? ट्रेजरर. ओके. मारली सायन मारली. हय हय. रिक्षा ड्रायव्हर्स पायलट्स असोसिएशनांतले दोग जाण ते CEO वरें गेल्ले. तेन्ना कांय कारणां लागून तांकां रिफ्यूज केलें. तेणें तांकां एक्सप्लेनूय करूना कित्याक रिफ्यूज केलें तें, कितें जाय तें, कितें तांकां ना तें. सो आयज ती फॉर्म घेवन आमी सगळे एकठांय जावन ताका विचारपा येयलोले की वॉट इज द रिजन बिहायंड रिफ्युजींग टू सिग्नेचर बिकॉज इट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सायन ऑन दोज फॉर्म्स. सो आयज तेणें अपोलोजायज केलें आमकां आनी तेणें सायन केलीं फॉर्मां. I don't know whether somebody instigated him not to sign or what, we don't know, because he form पडे हाय न्हू ती आमगे केपेंचो सोशल वर्कर एल्टन तेणें तांकां दिलोली. तेणें फॉर्म हाडून तांकां डिस्ट्रिब्युशन केलोली. सो आय डोंट नो, आय कॅनॉट से, बट आय प्रिज्यूम इट कूड बी अ पॉलिटिकल मोटीव टू for him to stop from some pressure from somewhere.
पळय अशें आसा की ज्यो गव्हर्मेंट स्किमी त्या सर्वसामान्य लोकांक मेळपाक जाय तशें आतां पायलट रिक्षा असोसिएशनान दिल्ले आसा हेतून कावन्सिलर कित्याक जाय पडले तांकां आय डोंट अंडरस्टँड म्हाकाय तीच क्वेश्चन आहा कित्याक हे मनीस गरीब न्हू दिसान दीसभर ते बाडे वतां आसताय दीसभर पावसां आसताय तांकां कित्या बिस्तें हॅरस कोत्ताय हिंग वच थिंग वच सिग्नेचर मारना ते सिंपल मनीस न्हू गरीब मनीस ते दिसवगडो आपणाचो दिसाचो कोत्ताय ते तांकां येयल्ले कितें स्किम्स गव्हर्मेंटाची स्किम्स न्हू ते कोणागे स्पेशल स्किम्स न्हू ती सो ते तर तुजे बरोबर येयल्ले विथ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन्स विथ प्रॉपर सिग्नेचर्स इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सायन इट एंड फॉरवर्ड देअर थिंग फॉरवर्ड सो दे कूड गेट द ग्रांट्स खंय तरी एक हांगा स्थानीक आमदार बील आसलो किंवा पॉलिटिशियन संतोषाक विचार हांव गाडयेन तो आज कांय बसतालो उलोवपाक तयार ना पूण ते उलयता की तुमी तांकां सांगलें तेंय सांगना ते आयडेंटिफाय करपा लागून आपयल्या काय तें सांगना की डायरेक्ट हांव गाडयेन बसतालो सर सायन जाय म्हणटालो हांवें हाड म्हटली हांव केरळ सांगता हाड म्हटली हांव मारूंक दितालो ते कसले सुद्दां वाचूंक ना मागीर कळ्ळें कसली सायन कित्याक आसतली देन सांग आयडेंटिफाय तरी कर कोण हांगा कोण जावं तरी तेका लागून सकाळी येयले सगळी मारून दिली मतदारसंघा भितर म्युन्सिपालिटी काम स्मूथ चलता आमदारांतल्यान आमचे सगळे काम वेवस्थीत चलता आनी ताका लागून तेंचे कडेन डेव्हलपमेंट जालना किंवा आनी कितें जालना अशें म्हणपाची बुद्धी ना गतिके नाका जाल्ले मुद्दे क्रिएट करूं म्हणटा असो हे करपाचो प्रयत्न जाता जेणे करून खंय तरी विशू करप आनी आवाज करपाचें एक साधन हें करप हें चुकीचें आसा आनी हे विरोधक करीत आसा विरोधा खातीर विरोध करणे वेगळें खरेंच रॉंग आसत जर ते चुकता आसत जाल्यार ताका नदरे फुडें हाडून दिलें जाता पूण खाली विरोधक ह्या नात्यान विरोधा खातीर विरोध करप हें चुकीचें आसा आनी ताका लागून हें लोकांची दिशाभूल करून लोकांचो असो विरोधा खातीर विरोध करप लोकांनी न्हू हें इतकेंच म्हाका साधन दिसता की आमचें काम करपाची पद्दत जी आसा सगळे म्हणजे टिमीची जे हांव म्हजेंच काम करपाची पद्दत तशी आसा म्हणजे टिमीचें काम करपाची पद्दत तशी आहा की कोणाकच भेदभाव करप ना राजकारण येता इलेक्शना पुरते राजकारण जाल्या काबार तेजे उपरांत मागीर कसलीय सवलत आसता कसली फॅसिलिटी आसता ताका सगळे लोकांक पावोवपाक जाय म्हणजे ऑफिसार सुद्दां केन्ना हें आसना बाबा कोण काम करपाक येता तो खंयच्या पक्षाचो मनीस खंयच्या म्हजो सपोर्टर काय म्हजो विरोधक अशें केन्ना आसना कोणूय आसूं जे केपें मतदारसंघांतलो जो मनीस येयलो जाल्यार ताका निस्वार्था प्रमाणे काम गेल्या 3 वर्सां आमी करीत आसात केन्नाच भेदभाव केला केन्ना ऑफिसा कडेन येयले उपरांत तूं खंयच्या पक्षाक आसलो तूं कोणाक मत मारला हें आमी केन्ना विचारनात आनी आमचे स्टाफ सुद्दां केन्ना कोण विचारचे ना आनी ज्या पद्दतीन सगळ्यांक समावन घेवन ते आमी काम करपा जाय अशें आमी काम करीत येयल्लें आसा आनी हे प्रोसेस करतले ह्या आयज उपनगराध्यक्षा लागून जे ऑफिस जाल्ले कारणांनी आनीकय सवलत जे आयज असंख्य अशे कार्यकर्ते हांगा आसात तेंचे बरे वचपाक मेळटले असो भितर काम